देवाचे उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. शुभ वर्तमान बरयणार एकाच घटनेचेर वेगवेगळे तरेन उजवाड घालतात. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू बायलेच्या हाताक हात लायता. मार्कूच्या शुभ वर्तमानान तो तिका आदार करता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान तो जोरा कोडे उलयता आनी जोर तेन्नाच पडटा. जेजूच्या वेगवेगळ्या गुणांचेर नदर घालपाक शुभ वर्तमानकारांनी अशें केलां. साबात हो जुद्यो धर्माचो विश्वाचो दीस. हो दीस शुक्रारार सांजे सुरू जावन सोनवारा सांजे सोंपतालो. ह्या दिसा कोणाकूय बरो करप हें तांच्या कायद्या भायर आसलोलें देखून लोक साबात मोडी नासतना रावून सांज जाल्या उपरांत जेजूक सोडून ताचे कोटसून पेकोवणी मेळून घेतालेत. जेजून सैतानाक आपूण कोण तो सांगू नाकात अशें बोबाट कित्याक मारली. पयले सोतेर अशें करून ताणें आपणाक ताचे वयर पदवी आनी सत्य आसा म्हूण दाखोवन दिलें. दुसरें, जेजूक जाय आसलोले लोकांक सैतानाचें सांगणें न्हय पूण आपणे केल्ल्यो मिलाग्री आनी परगटलोली बरी खबर आयकून आपणाचेर विस्वास दवरलोलो. तिसरें, जेजूक आपणाच्या वेला प्रमाणे आपूण सोडवणदार म्हूण लोकांक कळीत करूंक जाय आसलोलें. सैतानाच्या वेला प्रमाणे न्हय, सैतानाक जाय आसलेले लोकांनी जेजूचो पाटलाव आपणाक कितें मेळटा म्हूण केलोलो. तो एक देवाचो पूत म्हूण न्हय, जेजू मागणें करतालो. मागणें करपाक वेळ काडप सोंपें न्हय पूण मागणें म्हटल्यार एक पूल जो मनशाक देवाच्या गोपांत वो आसण्यांत व्हरता. आमी वेळ काडून देवा कडेन उलोवंक जाय. अशें करतना आमकां भोव सकाळीं उठचें पडल्यार लेगीत आमी वाज नासतना उठोंक जाय. देवान तुका केन्ना तरी वायटांतलो निवारला जाल्यार तुमी ताका विचारात. हांव देवाक म्हजो उपकार कसो उक्तो करतलो. देवान आमकां सासण्याचें जिवीत भासायलां म्हणटच हांव देवाची सेवा करूंक मार्ग सोडून काडटलो. मागुया. बापा, तुवें दिल्ल्या देण्यान वरवीं दुसऱ्यांक हांव एक दान जावंक म्हाका कुरपा दी. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.